नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकाराच्या आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स. आके मडगांवांत दोग भावांक दुबावीत पद्दतीन मरणाचे नेमके कारण अस्पश्ट. पुलीस तपास सुरू. डॉन बॉस्को स्कूला लागीं घाल्ले स्मार्ट पेवर्स रमले मातयेन. नवे पेवर्स बसोवपाचें काम सुरू. स्मार्ट सिटीच्या कामाच्या दर्ज्याचेर लोकांनी उप्रासला प्रश्न. मानकुराद आंब्यांची पुरवण वाडिल्ल्यान आंबे जाले सवाय. 500 ते 800 रुपया डझन ह्या दरांत विक्रे खातीर उपलब्ध. संविधानाच्या मुद्द्यावेल्यान भाजपा काँग्रेसी मदीं पेटले गैर. उच्च न्यायालयाचो मालीम जेटीक धपको. आणि मडगांव रायाच्या एडवडान मेंडिस हांणी घेतला आपोलाचें पीक. आता पळयात खबरो विस्तारांत. आखे मडगांवांत दोग भाव फ्लॅटांत दुबावीत पद्दतीन मेल्ले अवस्थेत सापडले. तांच्या मरणाचे नेमके कारण अजूनही स्पष्ट जाल्ले ना. पूण मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दोगूय जाण फाटल्या कांय दिसांच्यान उपाशी आशिल्ल्याचें कळटा. तांणी उदक लेगीत पिवंक नाशिल्ले खंय. फाटल्या कितल्याशाच दिसा सावन हे दोगूय भाव फ्लॅटाच्या रुमा भायर सरूंक नासले. दोगूय रुमाचे दार बंद करून भितरूच आशिल्ले. कितल्याशाच दिसा सावन ते उपाशीच आशिल्ले खंय. तांणी उदक लेगीत पिवंक नासले. उपाशी राविल्ल्यानूच तांकां मरण आयिल्ल्याचें आयकुपाक येता. पूण मरणाचें नेमकें कारण अजूनय स्पश्ट जावंक ना. दोगूय दार उक्ते करिनात म्हणून हांवें कोणाक तरी फोन मारून कळीत केलें. ताणें हे विशीं उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्लें. उपरांत उजो पालोवपी दळान दार फोडले तेन्ना दोगूय भाव मेल्ले अवस्थेंत सापडले. जाल्यार आवय लेगीत वायट अवस्थेंत सापडली. तिका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केल्या. खूप दिवसांत तेमी जेवण पिवण करूं ना कोणी आणि ते सांगता आशिल्ले की आमगे तो तेगे घोव सांगता आशिल्लो खंय की आपल्या हाताक पडटली म्हणून तेणेंच हाडून फायर ब्रिगेडा आणि ते मोडून तांकां पुलिसांक इन्फॉर्म केला. तो म्हणटा एक 5 months तो रेग्युलर बरे आशिल्ले. आतां 1 month मातशें तेमगे कांय फोन बीन कांय नाशिल्लें. ताका लागून तेगे कोण रेंटाचे ते हॉटेल घेतिल्लो पळय तो येवन विचारून वयता आशिल्लो आनी ताका अशें दबाव पडलो म्हणून तेणें एगे घोवाक सांगिल्लो खंय उपाशीत आशिल्ले. पुलिसांनी इन्व्हेस्टिगेशन पुलीस तांकां खूब टायमार तुमी जेवण पिवून कांय ना तांची बॉडी सुकला. सो उदक बी नाशिल्लें. हांवें बी चयलें जाल्यार तेच उदक बी कांय ना जेवण ना कांय ना. किचनान बी तेंचें जेवण घेवन कांय नाशिल्लें. सपरेशन म्हणल्यार घोव बायल उलयता आशिल्ले पूण सेपरेट घोव रावता आशिल्ले आनी बायल भुरग्या बरोबर हिंगा रावता आशिल्ले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. डॉन बॉस्को स्कूला लागीं मातयेंत रमिल्ले स्मार्ट पेवर्स बदलपाचें काम नेटान चालू आसा. फाटल्या शेनवारा घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून फुटपाथार घाल्ले पेवर्स उण्या दर्जाच्या कामाक लागून भितर गेल्ले. आतां परतून हे पेवर्स बसोवपाचें काम सुरू आसा. पूण ह्या वेळार पेवर्स घालचे पयलीं पोंदाक कॉन्क्रीट घालप सुरू आसा. तशेंच पोन्नी गटार वेवस्था नव्यान करपा खातीर सुशिला इमारती कडेन 18 जून रस्तो खणपाक सुरू जाला. बाजारांत मानकुराद आंब्यांची पुरवण वाडिल्ल्यान आंब्याचे दर बरेच देंवल्यात. आयज मानकुराद आंबो पणजे मार्केटांत 500 ते 800 रुपया डझन ह्या दरान विक्री खातीर उपलब्ध आसा. आंब्याचे दर देंविल्ल्यान लोकांनी आंबे घेवपाक गर्दी केल्ली. फुडले कांय दीस आंब्याचे दर आनीकय कमी जातले अशें विक्रेत्यान सांगलें.
आता मालकुराताचे रेट कमी झाला पात्रांव, कमी झाला. गिऱ्हाईक बी असा, गिऱ्हाईक बरे झाले आता, मातशे कमी हा रेट. 700, 800, 600, 500 रेट देवलेले हा. हय, हे मालकुरात पात्रांव. आणि मोठे हल्ले पात्रांव ते 800, 1000 ते बी मालकुरात पात्रांव. 700, 800 रुपया. हे तुका केसर पात्रांव, केसर 200 रुपये किलो, 180 किलो. ये पायरी पात्रांव, गावठी पायरी 400 रुपये डझन पात्रांव. हे गावठी हापूस 300 रुपये डझन. हे व्हडले गावठी हापूस 500 रुपये डझन. ते मालगेश पात्रांव, ते सायडीन हा ते मालगेश 400 रुपये डझन. मालकुरात देऊन तो 8 दिवस झाले, 8-10 दिवस झाले. कमी झाला तर रेट. हय हय, खूप येता गिऱ्हाईक बी वरता आता. हय, आनी सवाय जावंक जाय. आनी सवाय जाल्यार आनीक बरें. हय, आनीक धांवपाचे चान्स आहा. जातले सवाय आनी. हय, आनीक म्हयनो येता. आनीक 20 दीस तरी येतले मालकुरात बी बरें. हय, 1 म्हयनो बरें येतलो दिसता. गोंयचेर भारतीय संविधान लादलें हो विशय सध्या गोंयभर चर्चेचो विशय जावन रावला. भाजपा आनी काँग्रेसी मदीं हाचे वयल्यान शब्दांचें झूज पेटला. भाजपाचे टिके उपरांत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान पत्रकार परिशद घेवन हेर भाजपाक प्रत्युत्तर दिलें. दुसरे वटेन भाजपानूय ह्याच मुद्द्या वयल्यान पत्रकार परिशद घेवन काँग्रेसीक उजरावन काडले. हे बीजेपी म्हणटा की नोन फॉर डायव्हर्जन ऑफ मेन इश्यूज आणि लोकांक मिसगायड करप. आज हांव हे सगळे गोंयच्या जनते मुखार सांगपाक सोदता की हो जो सदानंद शेट तनावडे जो उलयता तो अत्यंत फटी उलयता. ही इज नंबर 1 लायर. जे खरे मुद्दे आसात, इन्फ्लेशन आसतलो, अनएम्प्लॉयमेंट आसतलो, करप्शन आसतले, क्रायम, डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोलॉजी अँड एन्व्हायरमेंट ऑफ गोवा, मादय, ड्रग्स, प्रॉस्टिट्यूशन, गॅमलिंग, मर्डर्स आणि डेलिब्रेट डिले इन द मिस्टिरियस डेथ ऑफ सिद्धी नाईक. हे पळय मुद्दे आसा न्ही, हांचेर बीजेपी उलयना, पूण लोकांक डायवर्ट करप. आज सकाळी बीजेपीच्या अध्यक्षान एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आणि ताणें सांगले की कॅप्टन विरियाटोक लायकी नाशिल्लो उमेदवार म्हणून ताणें शब्द यूज केलो. खरें म्हणल्यार लायकी सदानंद शेट तनावडेक ना. सदानंद शेट तनावडेची लायकी ना इन्फ्लेशनाचेर उलोवपाची. सदानंद शेट तनावडेची लायकी ना अनएम्प्लॉयमेंटाचेर उलोवपाची. सदानंद शेट तनावडेची लायकी ना करप्शनाचेर उलोवपाची. सदानंद शेट तनावडेची लायकी ना क्रायमाचेर उलोवपाची. सदानंद शेट तनावडेची लायकी ना डिस्ट्रक्शन ऑफ एन्व्हायरमेंट जे आज चल्ला ताचेर उलोवपाची. सदानंद शेट तनावडेची लायकी ना मादेचेर उलोवपाची. सदानंद शेट तनावडेची लायकी ना ड्रग्जाचेर, प्रॉस्टिट्यूशनाचेर, गॅमलिंग, मर्डर हाचेर उलोवपाचेर ताची लायकी ना. जेन्ना ते सेंट जशिंतोचे फ्लॅग होस्टिंगाचो विशय जालो, ताणें इंडियन नेव्हीच्या सायडीक रावलो नव्हतो. ताणें थंय आपल्या राजकारणा खातीर नेव्हीचोय विरोध केलो. आज तो अशा पक्षान आनी अशा एलायन्सान आसा ज्यांनी सर्जिकल स्ट्रायकाचेर क्वेश्चन मार्क केल्लो. तांणी आपल्या इंडियन आर्मी प्रूव्ह करा तुम्ही सर्जिकल स्ट्रायक केलो अशा पक्षान आनी इंडिया एलायन्सान आशिल्ल्या विरियाटोन म्हाका दिसता कॉन्स्टिट्यूशनाच्या रिस्पेक्टा बद्दल आमकां सांगचें न्हय. कॉन्स्टिट्यूशन त्याचे एडिशन ऑलरेडी सांगले की कितली एक्सेसीस झाल्या. हांव परत रिपीट करता, पण 90 सरकारान आर्टिकल 356 वापरून काँग्रेसीन डिसमिस केल्ली, बीजेपीन करूं ना. आणि हो म्हाका दिसता एक सगळ्यात व्हडलो डिफरन्स आसा बिटवीन बीजेपी अँड काँग्रेस. बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान हाका मानता, फेडरल स्ट्रक्चराक मानता, काँग्रेस मानिना. मालीम जेटीच्या संदर्भात उच्च न्यायालयान नुस्तेमारी खात्याक महत्वाच्यो सुचोवण्यो केल्यो. जेटीवयली नितळसाण आनी बेकायदेशीर गजाली आटपान धाडपा खातीर खात्याच्या संचालकाची नोडल अधिकारी म्हणून नेमणूक केल्या. मालीम जेटीवेली नितळसाण आनी बेकायदेशीर गजाली आटपात हाडपाचो न्यायालयान नुस्तेमारी खात्याक आदेश दिला. तशेंच हेर 5 जेटींची अचकीत पळोवणी करपाचो निर्देशूय न्यायालयान दिला. मालीम जेटी संदर्भात केल्ल्यो सुचोवण्यो हेर 5 जेटींक लागू जातात. देखून तांणी ह्या सुचोवण्यांक पाळो दिवचो अशें न्यायालयान आपल्या आदेशात म्हटलां. तशेंच ह्या सगळ्या सुचोवण्यांची पाळणूक जाली काय ना ताचो अनुपालन अहवाल नुस्तेमारी खात्याच्या संचालकाक दिवपाक सांगला. दोतोर सिल्वानो सपेको हांणी मालीम जेटी संदर्भात याचिका दाखल केल्ली, ताचेर बुधवारा सुनावणी जाली.
जेन्ना इन्स्पेक्शन तांणी करपाक लायलें, सगळे डिपार्टमेंटांक वचून इन्स्पेक्शन करपाक लायलें आनी इन्स्पेक्शनान तांकां मेळ्ळें की थंय खुबशी घाण आसा, ती घाण आसा ती क्लियर करपाक जाय. लोक डंपिंग करतात, ती गार्बेज उरता ती न्हंय पडयतात. मागीर थंय अनहायजिनीक कंडिशन आसता. मागीर ते लेबरर असतात, तांकां हेल्थ ऑथॉरिटीज चेक करना. थंय इलिगल स्ट्रक्चर तयार जाल्या आनी स्पिलेज विलेज. सो गव्हर्मेंट हॅज सेड दॅट की प्रत्येक डिपार्टमेंटांनी नेमलां की एक्शन घेवपाक. ऑल फिशरीज डिपार्टमेंट, देन SDO, देन रिवर नॅव्हिगेशन, RTO, पुलीस, सगळे डिपार्टमेंटाक तांणी वाटले. पण लास्ट टायम जेन्ना हे मॅटर कोर्टा मुखार आयिल्ली तर तांणी सांगलें की इतली डिपार्टमेंटां आशिल्ल्या कारणान एक कोण तरी नॉडल ऑफिसर तुमी अपॉयंट करा की जाका लोक जो वूड बी रिस्पॉन्सिबल टू द कोर्ट, हू वूड बी रिस्पॉन्सिबल टू people can go to him, people can file complaint to him, people cannot go to म्हणजे सगळे 10-12 कडेन कंप्लेन कशें करतले. सो एक ताणें डायरेक्टर ऑफ फिशरीज ताका नोडल ऑफिसर म्हणून अपॉयंट केला. सो ताजे मुखार तो सगळे पळयतलो. ही वूल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. प्रत्येक डिपार्टमेंट काम करता काय ना, जी पळय रेकमेंडेशन कॉन्क्लुजनां आयल्यान रिपोर्टान भितर ताजेर काम करपाक, ताजेर अमल करपाक डायरेक्टर ऑफ फिशरीज काम करता. रस्त्यार नुस्त्याचे घाणयारे उदक सांडपाक जायना. जेटी वयलो कोयर आनी कुशिल्ले नुस्तें मांडवी न्हंयेत उडोवपाक न्यायालयान मनाय केल्या. अशे प्रकार दिसून आयल्यार पुलीस आनी संबंदीत खात्याक कारवायेचो आदेश दिला. ते भायर जेटी भोंवतणी कंपाऊंड घालपाक सांगला. मालीम जेटी कुशीक सरकारी जमनीचेर बेकायदेशीरपणान उबारिल्ल्या गाड्यांची पळोवणी करून तांकां नोटीस धाडपाचो आदेशूय कोर्टान दिला. इन्स्पेक्शन करता आसतना ताणें पळय केस घाल्या, तो प्रेझेंट आशिल्लो. तो म्हणटालो थंय 47 ऑथोरायज्ड स्ट्रक्चरां तयार जाल्या ती नुस्त्याचो धंदो करतात आनी ती सगळी गव्हर्मेंटाच्या जमनीचेर आसा. सो गव्हर्मेंटाचें म्हणणें कितें, ती जेटी भितर ना, ती भायर आसात, पूण जरी जाल्यार तरी गव्हर्मेंटाच्या लँडाचेर ती आसात. सो तांणी सांगलां की SDO ताजेर एक्शन इन अकॉर्डन्स वीथ लॉ घे. सो तांकां नोटिसो बी काडून फुडली एक्शन जी कितें करपाची आसा तें करतात. डायरेक्टर ऑफ फिशरीज गोंयान आनी 5-6 जेटी आसा, तांचें इन्स्पेक्शन करतलो आनी थंय कितें कमी आसा, कमतरता आसा त्यो सोदून काडटलो. आनी जर अशेंच जर सिट्युएशन आसा जाल्यार ही डायरेक्शनां खंयी एप्लिकेबल जातली. लायक आतां कुटुबोला जेटी आसा, दुसरी शापोरा जेटी आसा, थंय जर व्हेहिकल व्हरता आसतना थंय गार्बेज आसा, स्पिलिंग ऑफ वॉटर जाता जाल्यार ती सेम एक्शन विल बी टेकन इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर जेटीज ऑल्सो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. गोंयांत आनी आपोलाचें पीक घेवप शक्य आसा? हय, मडगांव राय वाठारांतल्या एडवर्ड मेंडीस हांणी आपोलाचें पीक घेतलां. पळयात हो खासा रिपोर्ट. गोंयांत आपोलाचें पीक घेवपाक शकता अशें म्हणीत जाल्यार तुमकां अजाप दिसतलें. स्ट्रॉबेरी उपरांत आतां गोंयांत आपोल मेळपाक लागतले. हय, मडगांव राय वाठारांतल्या एडवर्ड मेंडिसान ही अशक्य दिसपी गजाल शक्य करून दाखयल्या. एडवर्डाक झाडां रोवपाची खूब आवड. इंजिनियरिंगाचें शिक्षण पुराय करून त्या क्षेत्रांत कांय काळ काम केल्या उपरांत ताणें भलायकेक लागून काम कमी आनी नर्सरी तयार करपाचेर चड भर दिलो. एडवर्डान 3 वर्सां पयलीं हिमाचल प्रदेशांतल्यान हरिमन शर्मा एप्पल नर्सरीन तयार केल्ली नवी प्रजाती आशिल्ली HRMN 99, अन्ना आनी डोरसेट गोल्डन ह्या प्रजातींची 200 रोंपे हाडिल्ले. 200तले 48 रोंपे मेले जाल्यार बाकीच्या झाडांक 3 वर्सांनी आपोल लागल्यात. एडवर्डाचो यत्न यशस्वी जाल्ल्यान ताणें सध्या खोस उक्तायल्या. तो डायरेक्ट हिमाचल बिलासपुरात साकून हाडलो, जे पळय कोण हे व्हेरायटी डेव्हलप केल्या तेजे कडल्यानूच हाडला सारको. आनी हाडटाना हांवें 200 प्लांट हाडले न्ही 3 व्हरायटीची. एक तुका HRMN 99 व्हरायटी, हो पळय हो जाला पळय तो HRMN 99 सेल्फ पॉलिनेटिंग. आनी दुसरो पळय हाडला ते गोल्डन डोसेट म्हणून येल्लो पळय आमी बाजारांत बी पयले आसतले येल्लो येता ते तसलो व्हरायटी. आनी एक आना म्हणून आना व्हेरायटी. हे 3 व्हेरायटी हाडून 200 झाडां हांवें हाडून लायिल्लीं. आतां लायल्यार तांकां धाकटे रूट स्टॉक हाडून लायिल्ले ते 3 आतां हे 3रे वर्स तांकां 3 वर्सां कंप्लीट जाली. पूण फ्लावरींग स्टार्ट जाले 1 वर्साच्यान. आनी सगळीं जेन्ना पळय हाडिल्ली ती टिश्यू कल्चर हाडिल्ली प्लांट्स. सो टिश्यू कल्चर मातशें स्टेबलायज जाता आनी बरी उरता आनी फ्रुटिंगाकूय बरें पडटा, फास्ट जाता. हेचे भायर ग्राफ्टेड मेळटा तांकां मातसो टायम लागता, 4-5 वर्सां लागता, पूण जाता. आतां हे फर्स्ट टायम जालें म्हणटरीच कितें एक क्रेज सो जाला. आनीक दुसऱ्याय झाडांक लागले आसा पूण ते हांवें आयसोलेट करून दवरले कित्याक लोक पळोवपाक येता, टच करता विदाउट माय इन्विटेशन दे कम एंड जस्ट सी. सो तांकां लागून कितें एक प्लांटूच सेपरेट दवरलो तो जालो आतां.
ते भायर एडवर्डान न्यूझीलंडांतल्यान रॉयल गाला म्हूण आपोलाच्या प्रजातींच्यो बियो हाडिल्ल्यो. त्यो ताणें स्वता घरा किल्लोन काडून आतां ते आपोलाचें झाड 3 वर्सांचें जालां. आनीक 2 वर्सांनी फळां लागतलीं म्हूण तो सांगता. हेचे भायर हांवें एक बियेच्यान किल्लोन काडिल्लो आसा, रॉयल गाला म्हणून न्यूझीलंडची वेरायटी. ती एक्चुअली बियेच्यान किल्लोन काडपाक ताका जाय तो प्रोसिजर आसा. फ्रिजान दवरून करूंक जाय एट 4 डिग्री सेल्सियस. थंयच्यान किल्लोवपाक जाय. फ्रिजांतल्यान जातरीच मागीर ताका भायर दवरून ताजो रोंपो करूंक जाय. आनी मागीर तो आतां म्हजो तोय एक 3 वर्सांचो जाला. दॅट ऑल्सो आय एम एक्सपेक्टिंग टू फ्लावर अँड फ्रूट इन अनदर 2 years. तो न्यूझीलंड वेरायटी रॉयल गाला म्हणटा पळय तो. हवामान बदल तशेंच आडवेळ्या पावसाक लागून आपोलांच्या रंगाचेर परिणाम जाता म्हूण एडवर्ड सांगता. हेचो पळय जाल्यार एका 2 म्हयने जाले. एक्चुअली एपल फ्रॉम फ्लावर टू हार्वेस्ट स्टेज म्हूण पळयत जाल्यार ताका 165 days लागता. आतां हो जाता ताका 2 म्हयने अरावंड 60-65 days जाले आसतले. पूण हाचो कलर बी चेंज जावपाक कारण आतां पळय फाटीं पावस पडलो, एक दीस फूल डे पावस पडलो तेन्ना अकस्मात कलर चेंज जालो. चेंज इन क्लायमेट जावन ताजो कलरूय चेंज जालो असो. सो ताका अदरवायज ताजें जावप आशिल्लें समवेअर इन द लास्ट वीक ऑर द फर्स्ट वीक ऑफ जून, लास्ट वीक ऑफ मे ऑर फर्स्ट वीक ऑफ जुनान जावपाचो होतो. सो तो कलर बी पयलो आयलो. सो ताका लागून हांवें म्हणल्यार घालया अशें ग्रुपांचेर आनी लोकांक कळीत करया. सो तो उरत ना उरत पत्तो पावस आयल्यार गडे पडटलो. दुसरे पळय झाडांनी जाल्ले आसा ते अजून ग्रीन आसा. दोज वील बी समवेअर इन मे एंड ऑर मिड जून. गोमंतक टीव्ही खातीर रायच्यान गौरांग प्रभू मलकर्णेकार. दिवचले म्हालाची येरादारी करपी रिक्षेक धपको मारून पळ काडिल्ल्या कंटेनर चालकाक लोकांनी पेट घालून पुलिशेच्या ताब्यांत दिलो. ही घडणूक बुधवारा रातीं दिवचल शारांत घडिल्ली. कंटेनर चालक सोरो पियेल्ल्याचें कळटा. ब्रेक नहीं लगता है, बड़ा गाड़ी है सर यार, बड़ा गाड़ी कैसे रुकेगा? एकदम तो रुकेगा नहीं जब बायपासाचेर हांगा एक्सिडेंट जाल्लो आसा. असो जो ड्रायव्हराक जे पळयला गेल्यार ताजो पांय लागना जमनीक, इतलो तो सोरो पेयल्लो आसा. त्या खातीर म्हाजे सरकाराक आनी तशेंच आमचे स्थानीक पुलिसाक म्हणणें आसा, ज्यो व्हडल्यो गाडयो वयता त्यो सगळ्यो गाडयो चेक करपाक जाय. ते मशीन लावन पळोवपाक जाय की तो सोरो पेयला काय कितें आसा तो. कित्याक हे मोठ्यान मोठे अपघात जावपाची शक्यता आसा. त्या बघितल्यान ते कारवाय करपाची, तशीच तांच्यो गाडी सोडपाच्यो ना. NL01Q2429 ह्या नंबराचो कंटेनर मावळिंगेच्यान दिवचलच्या दिकेन येतालो. पिराची कोंड हांगासर पावतकीच ह्या कंटेनरान फुडल्यान येवपी GA04T7257 ह्या नंबराचे मालवाहू रिक्षेक धपको मारलो. धपको मारतकीच कंटेनरान थंय थांबनासतना चालकान कंटेनर घेवन घडणूक थळा वयल्यान खुज्यो काडपाचो यत्न केलो. हो प्रकार जेन्ना रिक्षा चालकाक कळ्ळो तेन्ना ताणें ह्या कंटेनराचो पाठलाग केलो आनी बायपास रस्त्याचेर छत्रपती शिवाजी महाराज सर्कला कडेन हो ट्रक कंटेनर आडायलो. हो प्रकार जेन्ना थंय आशिल्ल्या लोकांक कळ्ळो तेन्ना लोक चाळवले आनी तांच्यांनी कंटेनराच्या ड्रायव्हराक सकयल काडून बरोच चोप दिलो. पुलिशेन ह्या कंटेनराच्या ड्रायव्हराक ताब्यांत घेतलो. घडणूक थळा वयल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण कंटेनराचो ड्रायव्हर बरोच सोरो पिल्ल्या अवस्थेंत आशिल्ल्याचें कळटा. पुलिशेन पंचनामो करून ह्या प्रकरणाचो तपास सुरू केल्लो आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. संविधान फाट्यार मारून पक्ष प्रवेश केल्ल्या 10 आमदारांक पयलीं अपात्र थारायात आनी मागीरूच विर्यातोचे उलयात. काँग्रेस फुडारी गिरीश चोडणकर सांगता, कोण अपात्र बीन कांय जायना. भाजपान विर्यातो आड दाखल केल्ल्या कागाळीचेर गिरीश उलयतालो. इंडियन नॅशनल काँग्रेस, गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी अजूनही चलता. तेणी थंय गेले सांगला गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी इंडियन नॅशनल काँग्रेस मर्ज जाली म्हणून. इल्लिगली कॉन्स्टिट्यूशन तोडून गेला. ते अजूनही डिस्क्वॉलिफाय जायना. ते अजूनही पिटिशन मागेले सुप्रीम कोर्टान पेंडींग आसा. त्याच्या नंतर 8 आमदार गेले. परत कॉन्स्टिट्यूशनाचे 10th शेड्यूल वायलेशन केलें. खंयच काँग्रेस पार्टी मर्ज जाली ना.
हे डिस्क्वॉलिफाय जातात. ज्या दिसा ते गेल्या तांकां डिस्क्वॉलिफिकेशनाचे स्पिकर अजून हियरींगूच स्टार्ट करना. आतां सुप्रीम कोर्टान असो ते डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन मागपाक पडटा. आतां लोकांक घुसपोवपाक दाखोवपाक डिस्क्वॉलिफाय तुमी जे आमदार इलेक्ट जाल्ले आसात, जेणी कॉन्स्टिट्यूशन पातून दुसऱ्या पक्षान वयतात, तांकां इलेक्ट केले हान सिंबलाचेर ते आसा तांकां दाखयता कमळाचो सिंबल, तांकां तुमी डिस्क्वॉलिफाय करना. आनी जो अजून इलेक्शन कंप्लीटूच जालें ना ताका डिस्क्वॉलिफिकेशन दाखोवन लोकांक भितर कन्फ्युजन करतात. हे कंडेम करपाक जाय. तांकां एक्चुली खबर आसा कोण डिस्क्वॉलिफाय जायना. जें कितें जाता तें स्क्रुटिनी टायम सुरू जाता. तेजे नंतर अजून इतिहास खंयचो आसता डिस्क्वॉलिफाय जाल्लो. तेजे नंतर जाय जाल्यार इलेक्शन पिटिशन ते लडोवपाक शकता. आनी खंयचेच इलेक्शन पिटिशन टर्म कंप्लीट पयलीं येयल्लें आसता. सो लोकांनी कडेन कन्फ्युजन करून घेवप न्ही. कांयच कोण डिस्क्वॉलिफाय जायना. हें फक्त लोकांक घुसपोवपाक सोदता, वोटरां आमचे घुसपोवपाक सोदता. ज्या कारणान आमचे जे वोटर आसात, सपोर्टर आसात, तेणी कन्फ्युजनान हांव सगळे आमचे सपोर्टरांक वोटरांक सांगता कोण कांय डिस्क्वॉलिफाय जायना. हें फक्त लोकांक फुटोवपा खातीर हो बेश्टो डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन फायल केल्लें आसा. ताका कांयच अर्थ ना. कितें हें जातलें जाल्यार तें मागीर ताका सुद्दां कांयच ग्रावंडूच ना. तेणें फक्त कसलो इशू जेणी कॉन्स्टिट्यूशन हें करून 10th शेड्यूल काबार केलें ते डिस्क्वॉलिफाय करना. तांकां पयलीं डिस्क्वॉलिफाय करात. पयलीं 10 आमदार गेल्ले आनी मागीर 8 आमदार तेंचे हियरींग तरी स्टार्ट करात. आनी मागीर लोकांक सांगात तुमी लोकांक घुसपोवपा वचात. लाच प्रकरणात अटक केलेल्या केरी तेरेकोल पोलीस स्टेशनाचे हेड कॉन्स्टेबल संजय तळकार आणि उदयराज कलंगुटकर हांची 11 दिसां उपरांत जामिनीचेर सुटका केल्या. ह्या प्रकरणातलो आनीक एक दुबावित विद्येश पिळगांवकाराची बिरेस्तारा सुनावणी जातली. हातून दोगांचे बेल ग्रांट जाल्ली आसा. तळकर संजय तळकर आनी उदयराज तांकां बेल बॉन्ड्स ऑफ ₹1 lakh एंड लायक अमाउंट शुअरिटी हाजेर तांकां सोडल्या. पण अजून ते जेसीन आसा. आतां आफ्टर ओनली ग्रांटींग ऑफ दीस फर्निशींग ऑफ दीस बेल बॉन्ड्स दे वील बी रिलीज. आनी तो दुसऱ्याची विद्येश पिळगांवकाराची ती फाल्यां दवरल्या सकाळी. ढवळी फोंड्यां ट्रान्सफॉर्मराचे दुरुस्ते वेळार शॉक लागून उपेंद्र नायक हो कर्मचारी जखमी जालो. ताका उपचारा खातीर मडगांवच्या दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत भरती केला. आमी ढवळी फोंडा हांगा आसा, जे जाग्यार आगेर बिल्डींग आसा, आगेर डेव्हलपमेंट आनी ते बिल्डींग आसा, त्या बिल्डींगेक एक सायडीन ट्रान्सफॉर्मर आसा बिल्डींगेचे भितर. त्या ट्रान्सफॉर्मराचेर सकाळी 9:30 ते 10 वरांचेर जे काम करताले जे लायनमॅन, ते ट्रान्सफॉर्मराचे वयर उपेंद्र नायक हो भुरगो काम करपा खातीर वयर चडलेलो. ताका शॉक लागून तो सकयल पडलो आनी सकयल ते ट्रान्सफॉर्मराची सकयल सरी मारल्या. त्या सरयेचेर पडलो आनी तो जखमी जाला. तेज्या हातीकूय मार लागला. ताका शॉक लागून ताकाय मार लागले आसा आनी तो सद्या मडगांव हॉस्पिटल जे आसा ते थंय उपचार घेता. सद्या मडगांव हॉस्पिटलान आतां जेन्ना आमी तेजी चवकशी केली तेन्ना प्रकृती स्थिर आहा म्हणून अशें आयको येयलां की जे हांगा सेफ्टी आतां ही अशी वायट कृत्य कितें जालें जाल्यार तिसरी घटना जाली. हेज्या पयलीं बिचोली जाले आनी एक कडेन जाल्ली आसा घटना की आतां शॉक लागून जे अशी मृत्युमुखी पडटा ते कित्याक लागून पडटा. बाबडे ते सेफ्टी किट वापरता काय ना हेजेर कोणूच लक्ष दिना. गोमंतक TV खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. थियेच्यान पणजे कोयर व्हरपी ट्रकाक गिरी राष्ट्रीय महामार्गार जाल्ल्या भिरांकूळ एकल्याक जाग्यारूच मरण आयलें जाल्यार 2 जाणांक गंभीर दुखापत जाल्या. ट्रकाचें स्टेरिंग लॉक जाल्ल्यान ड्रायव्हराचें ट्रकावयलें नियंत्रण गेलें आनी ट्रक कुशीकच्या रेलिंगाक आपटून उड्डाण पुलावयल्यान सर्व्हिस रस्त्याचेर उमथलो. जाल्यार दुसरो ब्रेक फेल जाल्ल्यान मार्ना शिवोले टेम्पोक अपघात जालो. ह्या अपघातांत ड्रायव्हर जखमी जालो. फुडलो तपास सुरू आसा. त्या अपघातांची माळ सुरूच. बुधवारा फांतोडेर थियेच्यान पणजे कोयर व्हरपी ट्रकाक गिरी महामार्गाचेर भिरांकूळ स्वयं अपघात जालो. ट्रकाचें स्टेरिंग लॉक जाल्ल्यान ड्रायव्हराचें ट्रकावयलें नियंत्रण सुटलें आनी ट्रक कुशीकच्या रेलिंगाक आपटून उड्डाण पुलावयल्यान सर्व्हिस रस्त्याचेर उमथलो. ह्या अपघातांत एकल्या कामगाराक जाग्यारूच मरण आयलें जाल्यार 2 जाण जखमी. उपचारा खातीर आजिलो हॉस्पिटलांत दाखल. फुडलो तपास सुरू. आमकां बरोबर सकाळी मॉर्निंग बरोबर 6 आमकां कॉल आयलें की एक कंटेनर पोर्टन फ्रॉम हायवे टू सर्वीस रूट नियर गिरी क्रॉस. सो इमिडिएटली आमचे हेच गाडयेन आमी टर्न आउट केलो आमच्या स्टाफा सगळं आनी आमी रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट केलें. पयलीं आमकां अशें ऑब्जर्वेशनाक अशें आयलां की पयलीं तेंच्यांनी खड्डो सायडीक काडलेलो. आमकां पर्सन थंय दोगूच दिसले, ओनरूय आशिल्ले, पूण तांकां तें शक्य जालें ना काडपाक. सो आमी ल्युमॅटीक वापरलें. त्या नंतर आमचें चॅक ग्लान पळयलो जाल्यार तें कशें जालें ना. सो आमी खणपाक परत स्टार्ट केली. ती बॉडी लूज करपाक म्हणजे जे हड्डे जे आसले
तेजी वयली जी हें आसली तकली तेजी भायर आशिल्ली आनी एंटायर बॉडी तेजी भिजले कंटेनर आसली. बरोबर ते कंटेनराच्या तकलेच्या हेका बरोबर ती ट्रॅप जाल्ली. सो आमी तो व्हणो जो आशिल्लो तो लूज करता करता ती बरी टक्कर सुटली आमी ताका भितरल्यान ताका कंटेनर भितरल्यान ताका आमी रेस्क्यू केलो विथ हेल्प ऑफ स्ट्रेचर आनी 108 आमी तो हँड ओवर केलो. ती पुलीस आमी हलनकर म्हणून म्हापसा पुलिसान ताका हँड ओवर केलो. एक्झॅक्ट आतां लोकल बॉडी कडल्यान काडला कितें 5 पूण आमकां कॉल आयला संग ते गार्बेज ट्रक ताचो ओनर तो थिवी रावतालो सँड्रीक म्हणून आनी तो थिवीच्यान गाडी सुटोवन ती पणजे वयताली गार्बेज कलेक्ट करपाक. येतना गार्बेजाची आसली थोडी वयल्या कंटेनराक ती फुडली एंटायर बॉडी तोच भायर पडला ताचो तेव्हा पणजेच्यान परत म्हाका कांय तरी रिटर्न येतालें आसता. थंय आयडेंटिफायड फक्त 2च पर्सन मेळ्ळा. बाकीचे लोक म्हाका इंजर्ड एक मायनर 18 इयर्स महेश मरांडे म्हणून 18 इयर्स. सो तो फर्दर मेडिकल ट्रिटमेंट तो सध्या आजिलो एडमीट आसा. मजगती कांय वरां उपरांत मार्ना शिवोले देवतेर टेम्पोक अपघात जालो. ब्रेक फेल जाल्ल्यान ड्रायव्हरान झाड आनी राखणेवंटीक धपको दिल्ल्यान ड्रायव्हर गंभीर जखमी जालो. ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केला. ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा. हेच्या पयलीं हेच्या पयलीं एक एक्सिडेंट जाल्लो. हिंगा ट्रक पडलेलो लोबरांचो आसलो. तेन्नाय आमी हो सेम इश्यू घेतलेलो. बाबा तुमी आसले दिसो तेन्ना तांकां सांगलें बाबा हिंगा एक आग घालचो जाल्यार एक्सिडेंट बंद जातलें म्हणून. हिंगा एक हो फूल लोडीड उदकाचो ट्रक येयल्लो आहा आनी म्हाका दिसता तो वास्कोचो दिसता आनी तो डायरेक्ट वयरसून डायरेक्ट खाला येवन एक धाकटे पद्दतीचें इंजीन बी तुमकां दिसचें पडटा कितें जाला. आनी सेकेंड म्हणजे हिंगा एक सायन बोर्ड हो खूब दीस जालो हिंगा सायन बोर्ड हा तुमकां दाखोवया तो पळय मारून कितें जाला तो सायन बोर्ड हिंगा कित्याक आसता. ऑलरेडी तुमकां पयलीं खबर आहा की बाबा हिंगा एक्सिडेंट जाता म्हणून आनी 2-3 दीस जाले हिंगा आंबे एकटो घेवन बसतालो. हांवें ताका आंबेकाराकूय सांगलें बाबा हिंगा तूं बसनाका बाबा नाल्यार तूं हिंगाच मरतलो म्हणून. तो आयजूच नासलो नाल्यार आयज तोय मरतलो आसलो. 3-4 दीस पयलीं आमी सांगलें बाबा हेचे दुरीक कितले बरा मोडले म्हणून. पूण कोण इश्यू घेयना हे आतां पळय तुमी कितले बरा आमी सांगले. हेच्या पयलीं लायटीचे सोडून आतां दिसाचो एक्सिडेंट हय मरे फाटल्या दिसांनी म्हणटा बाबा लायटीक लोकांच्या गाडयांक लायटी दिसना जाल्यार म्हणून एक्सिडेंट जालो. पूण आतां हांव कितें म्हणटा आतां दिसाचो एक दीस ना आतां इतली लोडाची गाडी इतले देंवतेकसून घेवन येता ते तांकां हें करूंक जाय न्हू ते बाबा वयरूच आग घालात मरे बंद जातलें ना हालाय एक आग घाल वयर एक आग घाल. गोरगांव लोकांचे मोडून हें जाली. तेजी पळय ती आंटी आहा ती आतां रडटाली बाबा हांकां सावन आमी सोंपले म्हणून कितें करतले. पूण हिंगा कोण हे सिरियसूच घेयना. हे पंचूय घेयना ना सरपंचूय घेयना. गोमंतक टीव्ही खातीर गिरीच्यान स्नेहा असोटीकर. आवाज गोंयचो हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात. खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें. ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक